शाळा सुरू जावचे कांय दीस पयलीं मुळाव्या शाळांच्या माध्यमाचेर सरकार आपलें धोरण जाहीर करतलो. माध्यमाचें धोरण थारावपाचें काम अजून चालू आसा म्हणपाचें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सोमारा प्रुडंटाक सांगलें. सरकार माध्यमाचेर कितें निर्णय घेतलो हाचेर अख्ख्या गोंयकारांची नजर आसा. 7 जूनाक शाळा सुरू जातात. गोयचो मुख्यमंत्री आनी शिक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या फुडारपणाखाला सरकार मुळाव्या शाळांच्या माध्यमांचेर कितें निर्णय घेतलो हाचेर सगळ्यांची नजर आसा. जुनाच्या 7 तारखेर शाळा सुरू जातात. ते पयलीं सरकारान माध्यमाचेर आपलें धोरण कितें तें थारावंक जाय. शाळा सुरू जावच्या कांय दीस पयलीं मुळाव्या शाळांच्या माध्यमाचेर सरकाराचें धोरण जाहीर जातलें अशें शिक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकारान सोमारा प्रुडंटाकडेन उलयतना सांगलें. मुख्यमंत्री म्हणटा, हांवें दोनूय वटयां लोकांची बाजू आयकून घेतल्या. माध्यमाचेर धोरण तयार करपाचें काम चालू आसा. धोरण तयार करपाचो सल्लो घेवप चालू आसा. शाळा सुरू जावच्या कांय दीस पयलीं धोरण जाहीर करतलो. सरकाराचें धोरण कितें आसतलें ताचेर मात पर्रीकारान कांयच सांगूंक ना. धोरण तयार करून जाहीर केल्या उपरांतूच आपूण ताचेर उलयतलो अशें पर्रीकारान स्पश्ट केलां. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार. दिगंबर कामत सरकारान वेंचणुके पयलीं केल्ली कर्मचारी भरती नव्या सरकारान रद्द केल्ल्यान चाळवल्ल्या तरणाट्यांनी सोमारा सकाळीं मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक ताच्या आल्तिनो वेले सरकारी बंगल्यार वचून मेळपाचो यत्न केलो. मात अपॉयंटमेंट घेवंक नाशिल्ल्यान मुख्यमंत्री तांकां मेळूंक ना. खण खात्यान वेंचून काडिल्ल्या कांय तरणाट्यांनी 3 दिसां फाटीं असोच मुख्यमंत्र्याक मेळपाचो यत्न केल्लो. तांकांय पर्रीकार मेळूंक नाशिल्ले. तेजे प्रोसिजर फुडें व्हरूंक ना आनी आतां सांगता कामां जावची ना. And before code of conduct तुमचे ते बिफोर कोड ऑफ 24 तारखेक कोड ऑफ कंडक्ट लागला. आमकां 20 तारखेक ऑफर मेळ्ळ्या. 20-22 तारखे पर्यंत आमकां ऑफरी मेळ्ळ्या. बिफोर एक्सेप्टन्स घेवपाक गेले जाल्यार थंय मागीर ते म्हणाले तुमचे फॉर्मेलिटीज मागीर करतले म्हणाले. ते नोटीस मारले की आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट तुमचे एक्सेप्टन्स घेतले वयतले म्हणून. आणि जेन्ना आमी आफ्टर इलेक्शन गेले तेन्ना परत गव्हर्मेंटान सर्क्युलर काढलो किंवा नोटीस मारली की जो पर्यंत गव्हर्मेंट भितर एनरोल जायना डिसिजन घेयना तो पर्यंत आमी काय करू शकना म्हणून. एक निमतां चालूच आहा. एक त्यांचे हे चालूच आसा. नव्या सरकाराक काम करपाक उण्यात उणे 100 दीस दिवपाची गरज आसता अशें मत विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंग राणेन सोमारा उक्तायलें. महाराष्ट्र जर्नलिस्ट फाउंडेशनाचे भास्कर अवॉर्ड 2012 भेटयले उपरांत उलयतना प्रताप सिंग राणेन हें मत उक्तायलें. खासदार शांताराम नायक, गावपी राधा मंगेशकार, आदले क्रिकेटर किरण मोरे आनी हेर 30 जाणांक हे पुरस्कार भेटयले. काही दिवसापूर्वी पत्रकारांनी सांगितलं की नवीन सरकार घडलेलं आहे आणि मी विरोधी पक्ष नेता आहे. इतक्यात काही बोलणार नाही, 100 दिवस जाऊन दे, तेव्हा सरकारला कामाला लागून दे. परंतु काही लोकांना त्याचा गैरसमज झाला. राणे मोनी बाबा सारखे गप्प बसलेत म्हणाले 100 दिवस काही बोलणार नाही. पण लोकशाहीमध्ये अशी चाल असते की नव्या सरकारला कमीत कमी 100 दिवस द्यावे. हा उपक्रम नव्या व्यक्तिमत्वांना उत्तेजन देणारा आहे. ज्यांनी काही आयुष्यामध्ये कमावलंय आणि ज्यांच्या कर्तृत्वाचा फायदा समाजाला झाला अशी अशांची नोंद घेण्याचं काम ही संस्था करते आहे. व्यासपीठावर जे आज व्यक्तिमत्व आहे त्यामध्ये किरण मोरे आताच बोलले, त्यांना आठवत नसेल. ज्यावेळी तुम्ही पणजीमध्ये खेळत होता त्यावेळी गोवा क्रिकेट असोसिएशनचा मी अध्यक्ष होतो. त्यामुळे तुमच्या यशात असा दुरावणारे माझा संबंध येतो. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसर.